गवळवाडा निरंकाल ते दाबाळ वाठारांतल्या सुमार 4 ते 5 किलोमीटर रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या। ह्या रस्त्याचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान येरादारी करपी लोकांक त्रास सोंसचे पडटात। संबंधीत प्रशासनान रस्त्याची दुरुस्ती करची म्हणून वाहन चालक तसेच थळाव्यांनी मागणी केल्या। पळयात पुराय बातमी। गवळवाडा निरंकाल ते दाबाळ वाठारांत आशिल्ल्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या। रस्त्याचेर जायते कडेन फोंडकुलां पडिल्ली दिश्टी पडटात। ह्या रस्त्याक लागून चवथी वेळार लोकांक बरेच त्रास जाल्ल्याचे थळावे सांगतात। रस्त्यार फोंडकुलां पडिल्ल्यान अपघात जावपाची शक्यताय वाडल्या। देखून वायट घडणूक घडच्या पयलीं संबंधीत प्रशासनान रस्त्याची दुरुस्ती करची म्हूण वाहन चालक तशेंच थळाव्यांनी मागणी केल्या। पुलाक आमचे दाबाळ पूल ब्रिज निरंकाल आमचे हांव निरंकाल पडटा आनी पूल आमचे लागीं आहा आमकां आनी आमी हो रस्तो आख्खो रस्तो सामको होंड पडलाय सामकें। आनी जेन्ना पावस येता न्हू तेन्ना आमकां कळना ही फोंडकूल आहा कितें आहा तें कळना। कोण पेपर स्लीप जाता गाडी स्कूटर घेवन वयता तेन्ना गाडये ओके थिंगा प्रॉब्लेम पूण स्कुटरांचे बरी डेंजरस सामकें भिरांत जाता वयता तेन्ना कोणाचे भायर वचोंकूय भिरांत दिसता। आनी ते आमी जायते पाटे मागिले रस्तो करच म्हणून सारको करच म्हणून तर कोणाची कांय प्रॉब्लेम ना बी करूंक ना आमकां। आनी आतां हे आमचे सरपंच हे रोडाचेर वयताय येताय पूण तो कांयच करना कांयच एक्शन तेजी घेयना जाण जाय। आनी जाणटेली कोण पड जाल्यार आमकां गोवांत मातशें हें जाता न्हू आमकां भिरांत जाता चलोवपाक तेगे गाडी वचपाक। म्हाका पयलीं हांव गेलो जाल्यार सगळें हालताय गाडयेची पूण कांयच करना आमचें आमकां हें जाता तितलें गोवोरमेंटान एक्शन घेवचें कितें हें हांव सगळें मागता सगळें गोवोरमेंटा कडेन हे आमगेले हे रस्तो आमचो सारको आमकां दिवचो कोणूय पडून आनी पडले जायत्यान पडले पूण खबर आसना एक पडटा आमकां कारण कोणें सांगलें जाल्यार आमकां कळटा पडलो म्हणून। हें तुमी सगळें एक्शन गोवोरमेंट एक्शन घेवचें आनी हांव मागता व्हडलो उपकार मागता हें गोवोरमेंटान एक्शन घेवचें म्हणून। आसात न्ही ते खंयचे तरी गांवांतले रस्ते तेन्ना ताका रुंदीकरण ना कांय ना डांबरीकरण तर 5-7 वर्सांनी एकदां पळोवपाक मेळटा पण ते डांबरीकरण पळयत न्ही ही अशी परिस्थिती आसा ह्या रस्त्यांची। सगळे कडेन हांगासरल्यान गण्णात इंग्लीश हायस्कुला कडेन पर्यंत ते सामके दाबाळ पर्यंत रस्त्याची सामकी भयानक परिस्थिती जाल्ली आसा। आमी ग्रामसभेच्या माध्यमांतल्यान किंवा अन्य हेतून वॉट्सॅपाच्या माध्यमांतल्यान ह्या रस्त्याचे सगळे आमी एक्सपोजर दिलो पूण कोणाक कांयच फरक पडना। चवथी पयली रिपेरिंगाची तुमी डिमांड केल्लो पूण अजून पर्यंत चवथ तशीच खड्ड्यांतूच केली। आतां दिवाळेक तरी करपाची कितें शक्यता आसा? दिवाळेक तरी शक्य नाच। आतां म्हणटले ते पावस पडटा म्हणटले आनी मागीर कितें म्हणटले मागीर झडपी इलेक्शन आयलां म्हणटले मागीर म्हणटा अशें करून सामकी आयची गोश्ट ही फुडें व्हरत आसात ते। पण ह्या शिरोडा मतदारसंघाचो विकास म्हणटात न्ही किंवा प्रोग्रेस हो खंय तरी एका जाग्यार स्थिर जाल्लो आसा सामको। तो कशेंच फुडें वचना विकासाची प्रोग्रेसाची गाडी ही कशीच फुडें वचना। आतां WRD मिनिस्टर आमचे शिरोडा मतदारसंघाचो मिनिस्टर आमकां जर ह्या रस्त्याची ही जर परिस्थिती पळयत न्ही आनी कितें म्हणटले मिनिस्ट्री आसून सुद्दां येदी मोठी WRD पावरफूल मिनिस्ट्री आसून सुद्दां हे अशे आमी रस्ते असले अशे बुरशे रस्त्यांनी आमी फिरपा लागल्यात। आतां कितें करतले कोणा कडेन कंप्लेनी करतले? जो नवीन PWD मिनिस्टर आयला ताणें तरी हांगा आमचें सामकें हें उतर मातशें झेलून हांगा आमचें बरेंच लक्ष दिवपाची गरज आसा। भरपूर त्रास जाता म्हाका खंयच्यान खंय पर्यंत हे रस्ते खड्डे पडले? आतां हेजे कडेन दाबाळ ब्रिज आहा ना तेजे मुखार बरो रस्तो आहा। सातेरी माळी वचत न्हू तुजें कमरूच तें वचपाचें कमर मारपाचें। आतां तेंचे पळय न्हू आतां 26 करतलो इलेक्शन लागीं पावलें न्हू 27 करतलो तो इलेक्शना लागून करतलो आनी कित्याक लागून। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी।